हालेलुया. जेजूची शांती तुका. जोआचें शुभ वर्तमान पयलो आवेसूर पयली ओरंबाक सगली रोसनी आदी सोबत आसलो आनी सोबत देवा सोवी आसलो आनी सोबत देव आसलो. सोबत देवा सोवी आसलो अशें बरयल्लें आसा. ओरंबाक सोबत देवा सोवी आसलो. नव्या कराराचो नवो जीव सुरवात जाता. जो सोबत देवा सोवी आसलो तो सोबत तें उत्तर देवाचें उत्तर आज पडव्या गाब्रिएला वरवीं देव माय मारयेंताय पाठयता. नव्या कराराचो आरंभ जाता जेन्ना कुंवार मारिया तें उत्तर आपणायता. उतरा वरवीं नवो जीव नवो कराराचो नवो जीव जो आमकां जेजू दिता खुर्सांतल्यान तो आमकां उतरा वरवीं मेळटा. उत्तर सोबत जाunv8 सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. उत्तर जिवीत जालें जीव आनी आमचे मदें जियेलो. तो जीव उतरांतल्यान उपचला. तातूंत भितर उत्तर आसा. उत्तर नवे कराराचो जीव नवो जीव उतरा वरवीं जल्मला. ताचो स्वयंभूस म्हणल्यार नव्या जिवाचो स्वयंभूस म्हणल्यार उत्तर देवाचें उत्तर. जेन्ना आमी नव्यान जल्मता जेन्ना क्रिस्ताचेर आमी बावाट दवरता नव्यान जल्मता तेन्ना हो नवो जीव आमचे भितर उपजता आनी हे जिवाक कितें आसा? उत्तर आसा. उत्तर आनी हें उत्तर आमच्या जिवांत आसा. कंप्लीट द होल बायबल कंप्लीट सगळेंच आख्खेंच पवित्र पुस्तक थंयसर आसा. आमच्या जिवांत आसा. आतां जेन्ना आमी विचित्र भाशेन उलयता तें आमी देवाचेंच उत्तर उलयता. उदाहरणांत जेन्ना हांव म्हणटा ORAH ORAH म्हणजे लायट म्हणजे उजवाड. हें उत्तर आतां जायते कडेन आमकां मेळटा. जेजू उजवाड jaunv8:12 जोआचो 8वो आवेसूर 12वी ओळ जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड आनी ताचो पाटलाव करता ती केन्नाच काळोखान चलची ना. जेन्ना विचित्र भाशेन हांव ही मागणी करता ही पवित्र पुस्तकांतली पवित्र उतरां हांव उच्चारता म्हाका खबर ना कित्याक म्हज्या गिन्यानान ती समजोंक येना. जे मेरेन हांव तें तो वरकून मागोना की विचित्र भास समजपाचो म्हाका समजना कोणाक समजना. फकत ते आमच्या आत्म्याक आनी देवाक समजता कित्याक आमी आत्म्यान मागणी करता. हेच भाशेन जेन्ना आमी विचित्र भाशेन उलयता तें उत्तर कडेन आमकां दिसत
आमी कांयच करिना. एक उतर पासून जेन्ना आमी विचित्र भाशेन उलयता ताचो संबंद वेगवेगळे कडेन आसता, पूण पवित्र आत्म्याक खबर आसता खंयचें उतर वापरूं. इट्स कोडेड लँग्वेज. उदाहरणां जॉन 8:12 ताचो अर्थ जॉन 8:12 घडये त्या जाग्यार पवित्र आत्म्यान उच्चारला ना तो जॉन 1:9 जॉन 1 घडये पवित्र आत्म्यान त्या वेळार तुज्या उच्चारणेंतल्यान जॉन 1:9 म्हणला. खरो उजवाड म्हणल्यार मनशाची घडये पवित्र आत्म्यान त्या वेळार तुजे वरवीं उच्चारला खरो उजवाड म्हणल्यार शब्द. घडये ताणें त्या वेळार उजवाड म्हणला तुज्या तोंडांतल्यान ओराह ही उच्चारणी दिल्या. घडये ताचो अर्थ जॉन 1:5 जावंक शकता, कित्याक त्या वेळार तूं उच्चारता ते मागणी तो खंयचें उतर थंयसर ओराह तुवें ताचे उच्चारणे प्रमाण म्हणलें तें तूं पवित्र पुस्तकांतलें पवित्र उतर उलयताय ते वेळार. आनी जेन्ना जर तें रिपीट जालें परतून ओराह जाल्यार सगळोच वाठार उजवाडान भरलो आनी इट बिकम्स अ precious because the power of darkness runs away from that place. Lord Holy Spirit intercedes and works through our voice. He gives that utterance perfectly. जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां ही उच्चारणी दिता ते उच्चारणेन तो पवित्र उतरां आमच्या तोंडांत